सैम वाठारच ट्युरिस्ट स्पॉट जातात अशें ना। मनीस निर्मिती प्रकल्पय केन्ना केन्ना आपसूक आकर्शणाचें थळ जावन रावतात। कर्नाटक आनी गोंय मजगती जातल्या नॅशनल हायवेचेर कारवार बाजाराकडलो डबल बोगदो ताजी एक देख जाल्या। तात्पुरतो कांय जायना, जाणट्यांक आनी जाणट्या बरोबर तरणाट्यांकय सांज वेळार हो बोगदो आकर्षित करता। ताजी काणी आयकात आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकारा कडल्यान। सध्या सरकारान आता मुंबई साकून मंगळूर पर्यंत जो चौपदरी रस्तो म्हणजेच नॅशनल हायवे 666 करपाचें काम घेतलें आसा तें काणकोणाक जरी कमी आसलें तरी पूण कर्नाटक राज्यान ह्या कामाक सारको बरोसो नेट आयला। आनी खास करून आमी जर कारवार बाजारान जर पावले, ह्या बाजारांतल्यान जेन्ना आमी मंगळुराच्या दिकेन वाटचाल करता त्या वेळाचेर जो कारवार बाजाराक तेंकोन आशिल्लो दोंगर, ह्या डोंगराक कर्नाटकान आसा तो स्पेशली डबल बोगदो मारलेलो आसा। आनीक हो बोगदो आता सध्या कांय कारणाक लागून बंद जरी आसलो तरी पूण हो आता कित्येक जाणांचें आकर्शण ठरला। खास करून काणकोण तालुक्यांतले आनी त्याच बरोबर कर्नाटक तालुको आनीक जोरडा हे जे कांय भाग आसा, ह्या भागांतले बरेचशे लोक हांगासर हो बोगदो पळोवपाक म्हणून येता। आनी त्याच बरोबर कारवार बाजार किंवा हांगासर जे लागीं लोक रावपी आसात ते सांजे वयले स्पेशली हांगासर इवनिंग वॉकाक म्हणून येता आनीक टायमपास करपाक म्हणून येतात। खरें म्हटल्यार हो एक बोगदो जो आसा आता तांचे खातीर खास करून कारवार आनीक काणकोणच्या गोंयकारां खातीर एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन जाल्लेलें आसा। ह्या कारवार तालुक्यान जर आमी बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार पयलीं जे बरेचशे कारवारचे आनी त्याच बरोबर काणकोण बाळ्ळी साकून जे लागींचे लोक आसात ते हांगासर फामाद आशिल्ल्या रॉक गार्डनाक येताले, पूण आतां रॉक गार्डनाचें कांय मेंटेनन्स सारकें नाशिल्ल्यान सद्याक आतां हें एक नवें आकर्शण ठरलां। तुम्ही हो जो बोगदो पळयता, ह्या बोगद्याच्या सायडीन दुसरो मदीकच इल्लोसो गॅप दिवन दुसरो बोगदो सुरू केला आनी जो मदलो इल्लोसो जो पोर्शन आसा त्या पोर्शनाक एका सायडीन बरीचशी हो उंच धड आसा आनी पावस जेन्ना पडटा त्या वेळाचेर ह्या धडे वयल्यान वॉटरफॉला सारकें उदक पडटा आनी हांगासर आमकां आयले उपरांत तें एक सारकें नयनरम्य आनी विहंगम अशें दृश्य हांगासर पळोवपाक मेळटा आनी एक वेगळ्याच तरेचें मनोरंजन हांगासर जाता। देखून सद्याक कारवाराक तेंकोन जो हो हायवेचो बोगदो आसा तो बऱ्याचशा जाणां खातीर आतां नवो एक टुरिस्ट स्पॉट जावन पडला। ह्या सध्या कारवार तालुकाक न्ही अशे बोगदे आनी खंय आसा अशे? आनी बोगदे ना, हे दोनच ते। हां हां। आनी लोक हांगासर खंयचे खंयचे येता? ते खूब लोक येता, खंयच्यान गोंयच्यान येता, खंयच्यान येता। हां हां। केन्ना दनपार येता, सांजचे सकाळी? दनपारी बी येता, सांजेर बी येता। ते गॅरंटीन आतां ते बंद जालें तूं रोड बी, गाडी बी वचना आतां। पूण लोक येता? लोक येता आनी पावसाळ चड येताले? पावसा टायमार येताले। लास्ट टायम तुमचा पुरा व्हिडिओ सगळं केला आहे ते सायड गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, जवाहर बर्वे आनी ओमकार देशप्रभू।